कायदेशीर पद्धतीन हाडिल्लो माल बेगीन पावचो म्हण वेगवेगळ्या केंद्रांनी कस्टम्स खात्यामंदी कामाचो समन्वय उरचो म्हण सिंगल विंडो क्लिअरन्स पद्धत चालीक लावपाचेर कस्टम्स संचालकांचो विचार चल्ला। आशिया आनी युरोपातले कस्टम आयुक्त आनी संचालकांची 11वी परिशद गोंयांत जाली। थंय हो विशय आयलो। 2 दीस चलिल्ल्या ह्या बसकेत 41 देश वांटेकार जाल्ले। माल येरादारी आनी सुरक्षा मतींत धरून कस्टम्साच्या कामाची पद्धत बदलपाचेर बसकेत चर्चा जाली। There is a concept known as coordinated border management. In any border, there are multiple agencies who are functioning. Customs are there, the immigration is there, the police is there, and there is an urgent need, it was felt, for greater coordination between all the agencies working in the border to ensure both security and facilitation concerns are met. So the plan endorses the need for improving the implementation of such coordinated border management for faster flow of goods. We are in the process of finalizing what is known as a single window. Basically, as you are aware, if any imports have to take place into the country, they may be, in case it is pharmaceutical, there is a requirement of a clearance from the different department. In case it is a food product, then there is a food safety authority which has to give the necessary clearance. In case it is drugs, the drug controller has to give necessary clearance. So the concerns of multiple departments are there. So what we are trying to do in the single window is to prepare a single document which can cover the concerns of all departments, and that document will be shared with all the departments. In case a consignment of food comes, we will share it with food safety so that they can then give the clearance on the EDI. So our target is 2016. होम स्वीट होम हे कोंकणी फिल्म हिट जाले उपरांत आतां ताचो सिक्वल येवपाचो आसा। होम स्वीट होम पार्ट 2 चो शुक्रारा मुहूर्त जालो। दिग्दर्शक कलाकारां सयत फिल्माच्या टिमीन मुहूर्ताक गणेश पुजा करून शूट सुरू केले। होम स्वीट होमाचो सिक्वेलय हिट जातलो म्हण होम स्वीट होमाच्या टिमीक दिसता। डायरेक्टर स्वप्नील शेटकार म्हणटा गोंयकारांक फिल्माची स्टोरी आवडटली। आज 9 तारीख, आज बरो एक शुभवार, शुक्रवार। आज आमी मुहूर्त केल्लो आसा फिल्माचो। होम स्वीट होम पार्ट 2 कितें आसा तो 25 डिसेंबर 2015 कळटलो सगळ्या लोकां खातीर। बट हो आमचे लास्ट फिल्म केलो ताचो सिक्वल, स्टोरीचें कंटिन्युएशन आसतलें, बट एट द सेम टायम बरोचसो पॉलिटिकल कंटेंट आमी ह्या फावट घेतला, जे गोंयांत सद्या पॉलिटिकल सिस्टम आमची कितें जाल्ली आसा, कशा तरेन सगळ्यो गोश्टी घडटा, ताचो बरोचसो बॅकग्रावंड ह्या फिल्मान लोकांक पळोवपाक मेळटलो। म्हाका स्टोरी खूब आवडली आनी म्हाका दिसलें की म्हाज्या रोला बाबतीन हांव समज उलयलें जाल्यार हांव खूब समज हांवें म्हाजें 100% दिलें जाल्यार चड बरें करपाक शकतलें। हांव एज युजल म्हणपाचें रिपोर्टराचो रोल करता। हो जो पळय कॅरेक्टर आसा, तुमी आज रियल पॉलिटिक्सान पळयतात की प्रत्येक पॉलिटिशियनाचो एक गुरू आसता, तोच गुरूचो रोल हांव करता। इंट्रस्टींग आसा, बरी आसा, लोकांक निश्चित आवडटली। FC गोवाची सेगीत तिसरी मॅच फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियमार चेन्नईन FC आड आयतारा जाता। हाच्या आदी दिल्ली डायनोमोजा आड जाल्ली मॅच FC गोवा जिखले। एथलेटिको दे कोलकाता आड ड्रॉ जाली। आता गोंयचे गौर चेन्नईन FC आड जिखपाची तयारी करतात। ISLच्या दुसऱ्या सिजनात चेन्नईन FC पयल्यो दोनूय मॅची हरल्यात। FC गोवाची सध्या वास्कोच्या टिळक मैदानार प्रॅक्टिस चल्ल्या। FC गोवा तांची सेगीत तिसरी मॅच होम ग्राउंडार खेळटले। तिसरी मॅच जिखपाचें तांचें टार्गेट।